उणेच उणे म्हाका दिसता 3.5 कोटी रुपया मोडून सरकार हो ग्राउंड सगळ्याहून बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड करपाचो आसा। आता मागणी हांगा जे आमचे क्रिकेट खेळणारे आसा, आमचे बाकीचे संघटनेचे स्पोर्ट्स संघटनेचे अधिकारी आसा, तेंची म्हणणे की हांगा एक क्रिकेट इंडोर एक फॅसिलिटी जाय म्हूण ती आमी थिंगा येत्या कॉर्नरा आमी ठरोवपाक केला। सो क्रिकेटा बाबतीन हो सगळ्याहून बेस्ट ग्राउंड जातलो मुरमुगांव। तेच बरोबर हांगा म्हाजे फुडें फुटबॉल ग्राउंड तो कन्वर्ट करपाक केला, ल्हानसो फुटबॉल ग्राउंड। दॅट इज द एडिशनल थिंग। तेजे बरोबर नॅशनल गेम्स जेन्ना जातल्यो ते एस्टिमेटीन आसा, हांवें म्हणल्यार एक्सपिडीट दॅट इरिस्पेक्टीव ऑफ नॅशनल गेम्स एक वन ऑफ द बेस्ट स्क्वॉश कोर्ट हांगा येतलो, इंडोर स्क्वॉश कोर्ट्स। ओके, there will be improvement in this existing sports hall where also there is a small squash facility as well as badminton, and entire improvement in the whole infrastructure is going to be there. माविन एसएजीचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसाय वास्कोच्या कांय थळाव्यांनी मिळून ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन केलें। चिखले बेगीन स्विमींग पूल बांदून मुरगांवकारांक फॅसिलिटी उबी करून दिता म्हूण माविन उलयला। जवळूच म्हाका चिखलीं कोमदादीन लँड दिल्लो आसा, ते डॉक्युमेंट्स येसांनी आमी करपाचे आसा, ते डॉक्युमेंट केले बरोबर थिंगा स्विमींग पूल आमी हाडपा प्रयत्न करतले। मुरगांवकार ह्या गजालीचेर खुश। मोहीन बाब मंत्री ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक घेवन येवन बसून तांणी ऑलमोस्ट आमकां आश्वासन दिलां आणि जातलें अशें सामकें आमकां गॅरंटी आसा। अप्रुवल घेवन रोखडीच टेंडरां काडटले म्हूण एसएजीचो कार्यकारी संचालक प्रभुदेसाय सांगता। ग्राउंडाचे अपग्रेडेशनाचे जाल्ले आसा आनी जाता तितले बेगीन सरकाराचे ताका अप्रुवल घेवन तें काम टेंडर करप असो आमच्या खात्याचो हावेस आसा। कित्याक हें फाटलें जवळ जवळ 30 वर्सां सावन हें मैदान आसा आनी ताचो खूब उपयोग जाता। प्रुडंटान ह्या ग्राउंडाचेर कितलेशेच फावट रिपोर्ट केल्यात। आता थंय कितें तरी फॅसिलिटी उब्यो जातल्यो म्हूण सरकाराची भाशा चल्ल्या। जाता तेन्ना जाता। प्रुडंटा खातीर देशान परब।